पळय आमचो जो स्टँड आसा क्लियर आसा. हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें आसा की इंडिपेंडंटली आमी फायट करतले आनी इश्यू बेज इन केस समज गोंयचे मेन इश्यूज आसा ना त्या इश्यू बेजाचेर आमी डिसायड करतले की कशें सपोर्ट करपाचें आनी कशें विरोध करपाचें. पळय आमी युनायटेड म्हणल्यार तुमी पळयलां आसतलें आयज इंडिया अलायन्स गठबंधनूच जी आसा ती तुटलेली आसा, फ्रॅगमेंटेड जाल्ली आसा आनी तेंचेच सारकें ना. आनी तुमी युनायटेडान कितें म्हणटले की युनायटेड जे आसा ते युनायटेड नांवा पुरती उरला, पण ऑपोजिशन करपाचें हें कर्तव्य आसा आमचें बींग ऑपोजिशन एमएलएज. सो आमी ऑपोजिशन करपाक हांगा आसा. ह्या विधानसभेन जितले ह्या बीजेपी सरकार जी स्कॅमां करता, जी गोंयाचेर अन्याय करता, गोंयकारांचेर अन्याय करता, हेच्या बाबतींत उलोवपाक लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा. तो विशय आयज आमी घातलेलो आसा. तो विशय समज येयलो कॉलिंग एटेन्शनाक येयलो जाल्यार तो हांव घेतलो, कारण हो एक मोठो मुद्दो जाल्लो आसा आनी गोंयभरांतले लोक आयज तुमी पळयता आसतले भियाल्ले आसा की आमची नांवां सरनेम जी आसा ती मिसयूज जातली, भलतेच कडेन पावतली आनी ते आयज तुमी पळयता क्रायम एक्टिविटी ते गोंयकारांच्या नांवां लागतली. फाल्यां समज नांवां चेंज जाली सो तो मुद्दो जो आसा आयज आमी विधानसभेन बींग कॉलिंग एटेन्शन हांवें मूव केल्लें आसा. सो इन केस स्पिकरान ते कॉलिंग एटेन्शन घेतलें जाल्यार तो मुद्दो आयज असेंब्लीन येतलो. थँक्यू.